सोमार 3 जून 2024 बागेऊन चार्ल्स लिवांगा आणि सांगाती रक्त साक्षी समरण मुखेल वळ संसारातल्या कुसडेपणातली आणि फोटकिरे आशेतली सुटोन तुम्ही देवाच्या जिविताची भागीदारां जावंक पावतात. नियाळाक आधार एक गोंयकार फामील UK सेटल जावंक गेली. थंय वेचे पयलीं तांणी आपलें गोर एक गोंयकार गरीब फामिलीक रावंक दिलें. सुमार 6 वर्सां ही फामील तांच्या घरांत रावली. UK थावन ती 2 वर्सांनी एक पावट आपल्या भुरग्यांक घेवन गोंयां येताली. तांणी आपल्याक रावंक एक फ्लॅट घेतलें आनी ती थंयसर रावताली. बिराडाक दवरलेले फामिलीन तांचें गोर आनी बाट आपल्याचें केलें आनी ती आतां त्याच घराच्या वांगड्यांक धमकी आनी वायट उतरांनी पाचारतात. आयची वाचपां आमकां हीच शिकवण दितात. जेजू असल्याच ओपारींनी उलयलो. दोनयांक शिड्यूक आनी जागरूक रावंक जेजू उलो करता. संवसारी आशा चड काळ तगोना. फोटकिरी आशा तुज्या जिवितांत तुका फुडें व्हरोना. देवाच्या मोगाची जिवी भागीदारां आमी जावंक वावरूंक जाय. हीच वाट खऱ्या जिविताची हें आमी ओळखून घेवंक जाय. धान दौलत गिरेस्काय दुसऱ्यांक नागोवन फोटोवन आनी चोरून एकटावून आमी खंय घेवन वेतोल्याव. शेवट आमचो खाली हातान परतोवपाचो. जिविताचेर बारीकसाणेन नदर मारुया. ओगेपणी बसून नियाळ करुया आनी बऱ्या कोरण्यांनी जिवीत नेटोवया. म्हजो थाराव जेजू वाट सोत आनी जिवीत हें हांव सदांच मानून घेवंक वावुरतलें.